जेन्ना आमी उर्बा दाखयता जेजूक अणभवच्याक तेन्ना हें जाणो जावया आयच्या वाचपान आमकां सांगलां तें जेजू आमकां सदांच हाजीर आसा. तो जाणो आमकां कितें जाय पळय तें तो जाणो आसलो आतां जाकेवाक ताणें तयार केल्लो वो ताचो अणभव घेवन ताचें जिवीत बदलप करूंक आनी ताणें तें केलें. ताका जेजूचो अणभव घडलो. ताच्या घरा येता म्हणून सांगलें. घरा म्हणजे कितें ताचे भितर तो सदांच भितर आसा पूण आतां एक वेगळो अणभव घडलो. ताचे घरांत तो आयलो. ताचें जिवीत सगळें नवसरलें बदललें आनी ताणें आपलें जिवीत जेजू सगळें सारूंक येवजिलें. हे भशेन आमचें जिवीत जावं दी. ह्या मिसान आयज आमी सगळीं जाणां दोळे बांद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजू आमच्या काळजांत कुडींत मनांत ओतम्यांत येता ताका आमी योगखात दिवया. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जशे भशेन जाकेवान दुसऱ्यांक दिलें जांचे करून ताणें काण घेतलेलें ते भशेन आमी सगळ्या जाणांक जेजूची उतरां जेजूच्यो कोन्यो जेजूचें बरेंपण आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान अणभवूंक दिवया. पूण आमी न्हय जेजूच्या एकवटान हें सगळें घडोवन येवच्याक आतां आमचें जिवीत सगळेंच ताका समोर पळोवया. आमेन.